बापश्री डॉक्टर गणेश गांवकर जे हे मतदारसंघाचे आमदार जावन आसात आणि आमचे टुरिझम कॉर्पोरेशन जे आसा पळय न्ही ताजे चेअरमॅन जावन आसात. तांचे विनंतीक मान दिवन आज हांव तांच्या मतदारसंघात म्हणजे म्हजोच गांव म्हटल्यार जाता हांव हांगसर आयिल्लो आसा. येता आसतना आमी साकोर्डेच्यान भितर सरले. साकोर्डे आमी आमची न्हंय जी आसा पळय न्ही ते न्हंयचें काम जें चलता दोनूय सायडीनी न्हंयचे बाजू जे आसा पळय न्ही त्यो भरभक्कम करपाचें काम जें चल्लां तें पळोवन मनाक खूब खुशालकाय जाली की हे पद्दतीन न्हंयचो सगळो भाग जो आसा पळय न्ही तो जर आमी सारको कितें म्हणटा सुंदरीकरण ताजें केलें जर जाय ब्युटिफिकेशन केलें जर जाय जाल्यार लोकूय बी मोठ्या आस्तेन न्हंयचे कडेन येतले एक जालें. आनी दुसरें न्हंय भितर जे उदकाची पुरवण आसा पळय न्ही ती आनी वाडूंक शकता. कारण बऱ्याच ठिकाणी न्हंयक भितर पुरवण जाल्ली आसा म्हणजे भर पडिल्ली आसा. पेबल्स वगैरे जे आसा पळय न्ही आनी रेंव जे आसा पळय न्ही येवन राशींनी पडिल्ले आसा. तातूंतली रेंव किंवा खडी जी आसा पळय न्ही ते भायर न काडटा न्हंयतल्यान भायर न काडटा न्हंयच्या बाजूनच जर आमी धड बांदपाचें काम केलें जर जाय रिटेनिंग वॉल म्हणटा ती बांदपाक काम केलें जर जाय जाल्यार कमी खर्चा भितर खुबशें मोठें काम हें जावंक शकता. आज आमी 1.2 किलोमिटर लांबी घेतिल्ली आसा. सगळें पळयतरी म्हाका दिसलें की दिसता मनाक आनी करपाक जाय तें की अजुनूय मुखार सादारणशे 4-5 किलोमिटर न्हंयची देग जी आसा पळय न्ही ती घेवपाक जाय आनी बांदून सुदारणा करपाक जाय. हांगा ह्या फार्माचेर रिटेनिंग वॉलाचें काम जवळ जवळ 76 लाख रुपया खर्च करून आज सुरवात करता आमी. मुखार एक 8-10 दिसां भितर फावंडेशन जें आसा तें पूर्ण जालें जर जायत जाल्यार आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही ताका मुखारलें काम करूंक मेळटलें. आतां हांगसर मानादीक सरपंच ताणें म्हटलें की तळयेचें काम एक करपाक जाय आनी खंयचें तरी काम करूंक जाय. जें कितें काम आसा पळय न्ही आमचो रायकर इंजिनियर आसा हांगसर WRDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर बी आसा बाब शांताराम हांकां दोगांकी ही काम सांगची आनी प्रायोरिटीन ह्या मतदारसंघातलीं कामां जी आसा पळय ही सगळीं जातलीं हें ल्हानशें उतर दिता. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय सावर्डे मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही हो मतदारसंघ उदकाचें भांडार. जशें आमी पंजाब गंवाचें भांडार अशें म्हणटात तशें उदकाचें भांडार जें आसा पळय न्ही जें उदक तुज्या धारबांदोड्या मतदारसंघाक म्हणजे ह्या सावर्डे मतदारसंघाक आनी तशें मागीर फोंडें तालुक्यांत आनी ताजे नंतर मागीर पणजे म्हणजे तिसवाडी तालुक्यांत उदक मेळपाचें हेंच ठिकाण. आनी त्यामुळे हांगसर जितली जाता तितली उदकाची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही ती आमी वाडोवपाक जाय. आनी त्यामुळे हांगसर जे लोक रावता अशें जावपाक जायना की तळ्याच्या कांठार रावता पळय न्ही ताका उदकाक थेंब मेळना आनी तळ्यांतलें उदक जें आसा पळय तें लोकांक मेळटा हें जावपाक जायना. आनी म्हणून हांगा जी लोकांची हांगसर मागणी आसतली पळय न्ही ज्या पंचायतीची ती सगळी मागणी जी आसा पळय न्ही ती WR डिपार्टमेंट पूर्ण करता अशें ल्हानशें उतर दिता. आनी आयच्या दिसाच्या निमित्यान एक म्हणजे सुंदर बागेत आमी हांगसर आसात. पूण म्हाका हांगा एक सांगन दिसता हांवें अगोदर म्हटिल्लें की अंदू जवळ जवळ 5,000 तरी कवाथे ह्या भागात रोवचे म्हणून. ते मागीर काले आसूं कुळी आसूं साकोर्डे आसूं धारबांदोडे आसूं आनी ऑफकोर्स 15-20 दीस म्हयनोभर आसा बाबा आमच्या गणेश गांवकारा हें करपाक अरेंज करपाक आनी जातलें तें म्हाका दिसना की डिफिकल्ट जातलें तें. कित्याक लागून म्हणटा हांव आतां हांवें सांगलां तशें प्रत्येक चुट्टाच्या फाटल्यान एक पेंड येता. कवाथो रोयलो सादारण 4-5 वर्सां जालो की जें चुडीत येता ते चुट्टा फाटल्यान एक पेंड हें आसताच. समजा 8 नाल्ल आसले जर जाय 10 रुपयान जाल्यार 80 रुपया जाले. 10-15 नाल्ल आसले जर जाय जाल्यार 8 रुपया आमी 10 रुपया प्रमाणेच हिशोब करया. पूण आज 10 रुपयांचो हिशोब ना आज 15 रुपया 20 रुपया सुद्दां मेळूंक शकतात. हो एक भाग जालो. दुसरें म्हाका सुचोवणी करून दिसता तें अशें माड आनी माड हेजे भितर डिस्टन्स 8 मिटर आसूंकूच जाय. आमचे कोंकणीन आनी मराठीन एक म्हणटात जो लागे तो न लागे म्हटल्यार कितें जें चुडीत एकामेकाक लागता ताका नाल्ल लागनात ताका पेंड येवपाक भिता झाड आनी म्हणून 8 मिटरांची डिस्टन्स आसपाक जाय. आनी हांवें जें म्हटलां पळय न्ही जो लागे तो न लागे म्हणजे जें एकमेकाक लागता थंय तुगे फळ बरी येना मागीर. तर ती आमी एक कुयदाद घेवपाक जाय. आनी तुमी जेन्ना केन्नाय फादर बी आमची विनंती आसा म्हाका बाबा मारयाण वगैरे तुमी जेन्ना लोकां कडेन केन्ना उलयतात केन्ना तुमचो लोकां कडेन संपर्क आसा ते एग्रिकल्चरा संबंदी लोकांक आनी गिन्यान वचपाक जाय माहिती वचपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आयच्या दिसाच्या निमित्यान हें सोबीत काम बरे पद्दतीन जावचें. आज आमच्या मतदारसंघात सावर्डे मतदारसंघात आमचे माननीय WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर सर हे सकाळच्यान आमी दौरो केला. तेंची एक खासियत आसा हांव सांगता त्या भाशेन म्हाका सांगतली की आमकां ती वॉल जी पळय आसा न्ही गेबियन वॉल एक युनिक प्रोजेक्ट हो उदळच्या साकोडे पंचायतीक आमी पळोवपाक गेले. थंय तुमकां सांगता हांव सादारण एक सायडीच्यान 1.2 म्हणजे दोनी सायडीच्यान मेळून 2.4 किलोमिटर ती गेबियन वॉल काम चालू आसा जोरान. एक सुंदर प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट पयले उपरांत कितें जालें की ह्या कामाचें आमकां फावंडेशन स्टोन घालपाक जालेलें. पयलीं जेन्ना पळय हो विशय येयलो न्ही तेन्ना भावून जालें म्हाका कितें की आपली फायल ती क्लियर केल्यार आतां हे दिसा केन्ना घालया म्हणून तो दिसा उजाडलो आनी आमी येयले हांगा. कामा बद्दल हांव इतलेंच सांगतलो
की काम करता आसतना कशें आसा आतां सरपंच उलयतालो सगळीं कामां तो आतां कितें आसा 6 म्हयन्याकूच सोंपोवंक सोदतात मागीर आतां काम ना थंय कळ्ळें न्ही मागीर कोणाची गरज आसना तशें आसता पूण एक सांगता कामाचे टोटल तुमी भोंवा पत्रकार आसा पयली तुमचो कॅमेरा घेवन कंप्लीट मतदारसंघात भोंवा आनी हांव तुमचे कडेन कितें विनंती करता जाणा उरलें कितें ती सांगा आनी कितें करपा जाय ती सांगा तें जर तुमी सांगलें जायत न्ही आमकां जाल्यार मागीर ते हांव सरा कडेन मांडून मुख्यमंत्र्या कडेन वचून बाबा ही कामां आमच्या मतदारसंघात उरल्या ती जावपाची गरज आसा आनी लोकांक हेची गरज आसा अशा पद्दतीचें काम करपाची आमची तयारी आसा तुमी सगळे येयले त्या खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सगळें वयता आनी हांव पर्टिक्युलरली कशें आसा की आज आतां दिसभर बाबून आमचे बरोबर काडलो त्या खातीर हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.